ताणें सांगायचं सादें गजाल ताणें सांगलें लॉ चेंज केले जाल्यार तुमी कमिटी कडेन कमिटी तागार करपाक जाय देन कमिटी वील फायल एन कंप्लेन बिफोर कस्टोडियन दॅट इज मामलेदार एंड वॉच पुलीस कंप्लेन वील बी फायल विथ द पीआय सो कमिटी कडे जायना जालें मागीर आपले तेन्ना तुजेश उलयलो जेन्ना म्हाज्या कडेन केस जाल्ली हांवें दिलें तुमचे दिया प्रोसेस करूं एडवोकेटाक घेवन आयलो एडवोकेटाक गेल्यार तुमचे दुरो कोण आसलो ना एडवोकेटान मेळना म्हज्या फुड्यान आमचे कडेन कांयच ना डिसिजन घेवपाक ते आपूण खंयच्या दुसऱ्या ऑर्डरी कडेन क्लोज जाता आनी डिसिजन ऑर्डर कितें येता म्हटल्यार म्हाजे कडेन सगळी क्लोज केली तेंच्यांनी कित्याक बाबड्यान तेणी पर्सनल इनिशिएटीव घेवन इशू सॉल्व करपाक तुमकां फुडें आपली जाली तुमचे कितें ते माना म्हाका जेन्ना एडवोकेट येवन सांगता तर तुमकां आपूण तुमचे कडेन लोकांक पावर ना आनी केस क्लोज करतात तुमी जाल्यार आपूण हांव कसो इंटरव्यू जावन तुमचे कितें नासतना स्टेप कशें आसता पयलीं तुमी कमिटी कडेन घाला कमिटी जर जायना न्याय जायना जाल्यार मागीर हायर जाय देवस्थानाक रेग्युलर जाल्यार कमिटी तुमचें काम कमिटी कडेन घालपाचें देवस्थान ते आपले विषय कितें आसा सांगून तो विशय हांवें उलयलो आतां वन आनी कितें झगडी कितें जावपाची आसली